भाव भयणीनो, आयज आमच्या देशाचो स्वतंत्रतायेचो दीस 75 वर्सां आझादी का अमृत महोत्सव. जय हिंद. आयज सकाळीं फांत्यार सुर्या उदेवचे पयलीं म्हज्या दारार कोणें मारलें. दार उगडून पडत जाल्यार हालो फादर शंकर पळजी गोंया पासत. म्हजो इश्ट शंकर सकाळीं फुडें. कितें जालें शंकर बाब? सकाळीं सकाळीं आयज आमगेरसो. फादर, तुजो तिरंगो पिंजलो. सकाळीं सकाळीं तापता कित्याक रे? तुजो तिरंगो पिंजलो फादर. दोनूय तिरंगे तुवें भायर हर घर तिरंगा म्हूण लायिल्ले, ते दोनूय तुजे तिरंगे पिंजले. म्हाका मातशें घस्स जालें. म्हजे तिरंगे हर घर तिरंगा आमच्या प्रधानमंत्र्यान उलो मारलेलो आनी घराघरांचेर लायलेलो, आनी म्हजोय तिरंगो पिंजलो. म्हाकाय मातसो राग आयलो आनी हांवें म्हणलें ताका, कोणें पिंजलो रे? हांव नकळो फादर, पूण त्या नालायकांनी तिरंगो पिंजलो. दोग जाण आसात, एक खाडाचो आनी दुसरो खाड नासलेलो. कोण ते हांव वळखना. म्हाका आनीक मातशें इल्लीशी भिरांत आयली आनी इल्लोसो रागूय आयलो. हांवें म्हणलें, शांत जाव, कित्याक बेश्टो चाडवता? आनीक शांत कसो जावं फादर? ह्या नालायकांनी आमचो देश आयज खंय पावयला. आमकां दाखयता एक, करता भलतेंच. तिरंगो पिंजलो. फकत तिरंगो पिंजलो म्हणटा. कसो पिंजलो? आयज आमची म्हारगाय खंय पावलेली आसा. एके वाटेन आमी सेलेब्रेशन करता, अमृत उत्सव करपाक जाय फादर तो. पूण आमची आयज म्हारगाय खंय पावल्या. दाळ, तूर दाळ आसा ती काबार केली, पिड्ड्यार केली. जेवणाचो विद्वास केलो, गरिबांक दिवपाक जातालें. तें खरें सेलेब्रेशन जावपाचें फादर. पूण आमकां फकत हर घर तिरंगा हो नारोच दिसता. आनी कोण म्हूण विचारता फादर, तूं रस्त्यांचेर वचून पळय. रस्त्याचे कुशीक सगळे आख्खे पोस्टर्स लायलेले आसात. देश ना थंयसर, फकत दोग जाण मनीस आसात, एक हाडाचो आनी एक हाड नासलेलो. शंकर बाब, शांत जाव. आसूं, जें कितें आमी करपाक जाय तें करया. तूं कितलो बरो वावर करता मरे. हांवें ताका म्हणलें, होय फादर, आमी बरो वावर करता, निवळ करता सगलें. हांव आख्खे मर्मुगांव निवळ करपाक लागलेलो आसा, पूण कांयच आदार ना. आमी निवळ करता, लोक आनीक ते मेळे करता. भुरगीं पासून फकत जय हिंद वंदे मातरम म्हणून इस्कॉलाची भुरगीं गेल्यात, तांचे कुशीक कचरो आहा ते काडना फादर. म्हाकाय उगडास आयलो, वय आमच्याय कॉलेजीन, आमच्याय इस्कॉलाच्या भुरग्यांनी असलो नारो गाजोवन असल्यो रॅली काडल्यात. आनी तांणीच उडयलेली चिप्साची पॅकेटां थंयसर आसात, ती थंयच आसात आजून पासून. खरें उलयतालो. आनी त्या उपरांत आमकां कितें सांगलां फादर? पयलीं म्हणलें आमकां ताली बजाव, मागीर म्हणलें ताली बजाव, मागीर म्हणलें दिया जलाव. आनी आतां कितें करपाचें फादर? आतां एक कायदो जो काडटा डिवेलपमेंटाच्या नांवान, खंय आसा आमी? आतां हांवूय वयतां, म्हाकाय जाय आतां घंटी बजाव. आनी भायर सरलो, म्हज्या कुडांतलो, म्हज्या रुमांतलो भायर सरलो, धांवलो, नाच जालो, आनी मागीर घांटीचो आवाज, घांट मारली. आनी तेन्नाच भाव भयणीनो, हांव जागो जालो. पळयल्यार फ्रांसीस 6 वरांचेर घांट वाजयतालो. 6 वरांचेर आमचे इगोर्जेची घांट वाजता. शंकर पळजी सकाळीं येवंक ना, पूण ह्या दिसांनी जें कितें हो आमचो इश्ट शंकर पळजी करता, म्हज्या दोळ्या मुखार घडये म्हज्या मनांतूच आसलेलें. सपनान दिसती पडलें. आनी उठून बेगीन हांव भायर आयलो पळोवपाक, म्हजे दोनूय झंडे आसात काय ना. हर घर तिरंगा. भायर हांवें म्हज्या घराचेर तिरंगो लावंक ना. दिसती पडला तुमकां? ना, भायर लावंक ना ही पावटी. पूण म्हज्या ऑफिसान एक तिरंगो आसा, काल लायलेलो न्हू. 2020 रिपब्लीक डे जो जाल्लो, जानेवारी 26 सेलेब्रेशन जाल्लें 70 वर्सांचें
तेन्ना परतून घरा येता आसतना 2 असले झेंडे, व्हडले बरे झेंडे रस्त्यार उडयल्ले, ते हांवें काडून हाडलेले. आजून एक म्हज्या ऑफिसान आसा आनी एक म्हज्या कुवार्तान आसा. बेगीन बेगीन ते पडयले. पिंजल्यात काय सारके आसात? आजून सारके आसात, पूण मेळे आसात. कित्याक रस्त्या वयले काडून हाडले तेन्ना हांवें ते धुवूंक ना. ते झेंडे तशेंच आसले तशेंच हाडून एक म्हज्या कुवार्तान आनी एक म्हज्या ऑफिसान हांवें तो लावन दवरला. तुमी घडये भितर म्हज्या ऑफिसान पावल्यात जाल्यार पळयला आसतलो. भाव भयणीनो, आयज आमकां एक गर्वाचो दीस, एक अभिमानाचो दीस. कित्याक आमच्या देशाची स्वतंत्रताय 75 वर्सां, अमृत महोत्सव. आनी खरेंच हो अमृत महोत्सव आमी मनोवपाक सगळ्या आमच्या नागरिकांक, आमच्या भारत देशाच्या दर एका नागरिकाक आयज फावो. पूण आयज जायते जाण असले मनीस आसात जे म्हज्या इश्टा शंकर पळजी भाशेन रागार जाल्ले आसात. बोवाळ मारतात रस्त्यांचेर येवन, लोकांक उलो मारतात, सरकाराक उलो मारतात. जें कितें घडटा आनी आमी जी मुखार वयतात आमकां उदारगत म्हूण दाखयतात, वो आमकां खुशालकाय म्हूण दाखयतात, तातूंत उदारगतूय ना, तातूंत खुशालकायय ना. असले म्हणपी आयज जायते नागरीक, न्हयच फकत आमच्या गोंयांत, आख्खो देशभर जायते आसात. तरी आसतना भाव भयणीनो, समरमणी ती समरमणी, खुशालकाय ती खुशालकाय. आनी आयज आमकां जाल्यार आयज 2 कारणां. आंकवार मरेचें स्वर्गावरण. कितलीं वर्सां जालीं ही परब आमी मनयता. आंकवार मरेच्या स्वर्गावरणाची परब आनी स्वतंत्रतायेचो दीस. भाव भयणीनो, आंकवार मरेच्या स्वर्गावरणाचेर आमी नदर मारली जाल्यार किरीत भाशेन 2 वस्तू गरजेच्यो आमच्यान पळोवपाक जाता हे समरमणेंत. जुंय आंकवार मारिया आपलो खोल भावार्थ जो आसा तो दाखयता, म्हणल्यार खरी भोजवण देवाची, अ ट्रू वर्शीप. आनी दुसरे वाटेन आपल्या काळजांतली खुशालकाय, द जॉय, ही आपली खुशालकाय, संतोष आसा तो समरमता. तर जरी तर आयज आमी हो अमृत महोत्सव करता जाल्यार भावार्थाचे नदरे प्रमाणे देव पयलो आसपाकूच जाय. आमचे सगळे समरमणेन हो आमचो देश आनी आमच्या देशाची घटना जी आसा आनी आमच्या देशाचो अभिमान जो आसा तो देवाच्या हातान आसा. एक देव सगल्यांचो, आनी ह्या एका देवाक आमी वेगवेगळे तरेन वेगवेगळ्या रुपान घडये आयज आमी भजता, नमस्कार करता, ह्या देवाशी येता. आख्ख्या भारतांत वेगवेगळे तरेच्यो भासो आसात, वेगवेगळे तरेच्यो वर्शिप्स, धर्म आसात. लोक वेगवेगळे तरेन जियेता, कल्चर वेगवेगळे आसात. तरी आसतना सगल्यांचो आमचो एक देश. पूण देवाक मानून आमी मुखार चलता सगळीं. देखून देवाची भोजवण, देवाक मानप पयले सुवातेर येता. आनी जेन्ना आमची ही भोजवण खरी काळजांतल्यान येता तसली, न्हयच फकत बेश्टी प्रोपगंडा करता तसली न्हय. बेश्टे पोस्टर घातले सगळे कडेन आनी नारे गाजयले, आनी ते नारे गाजयल्या उपरांत जें कितें सारकें करपाक जाय तें करूंकूच ना जाल्यार ती खुशालकाय काबार. देखून हे आयच्या दिसाक भाव भयणीनो, आमी सायबीण मांयच्या जिविताचेरूय इल्लीशी नदर मारुया. आयज आमी शुभ वर्तमानान म्हारेचें तुस्त गीत. तुस्त गितान आमकां खेरीत भाशेन 3 भागांनी तें वांटूं येता. पयलो भाग जो आसा तो आमच्यान म्हणूंक जाता, सायबीण मांय आपले कोश्ट, आपले त्रास जे आसात तातूंतूच दिनवासणेचें मन दाखयता. ल्हानवीक चाकून त्रास कोश्ट आसतना देवान आपणाक वयर काडली. देवाक दिनवासता, दिनवासणेचें मन. आमचेय सवय आमच्यान म्हणूंक जाता, आमचे कोश्ट त्रास जायते आसात, आमकां सतायतात, आमकां लुट्टात, सगळें जाता. तरी आसतना खुशालकाय आयज अमृत उत्सव. सायबीण मांयन तें केलें. ती ल्हान आसली, तिका जायते तरेचे कोश्ट त्रास आसले, तिचे पुर्जेक जायते तरेचे त्रास कोश्ट आसले, आनी खऱ्या मनान, खऱ्या काळजान तिचो जीव मुरगडटा, खुशालकायेन मुरगडटा. कित्याक देव ह्या सगळ्या वायटां पासून तिका बरें करता. दुसरे वाटेन, दुसऱ्या भागान भाव भयणीनो आमच्यान पळोवंक जाता सायबीण मांयचो काळजीदार ताळो.
काळजीदारपणान आनी भियेनासतना ती उलयता. कित्याचेर उलयता? जें कितें वायट आसा समाजान ताचे विशीं उलयता. पदवीदारांक तो सुद्रा वयल्या शेवटिता, खालत्या मनशांक तो उंच काडटा. भुकेलोल्यांक तो बऱ्या बऱ्या देण्यांनी भरता आनी गिरेस्तांक रिकाम्या हातांनी परत धाडटा. ह्या तुस्त गितान भाव भयणीनो काळजीदार ताळो हो. जे कोण पदवीदार आसात, जे कोणा लागीं जाय ते दुडू आसात आनी जे कोण दुसऱ्यांक खाला चिड्डितात, तसल्यां खातीर काळजीदार उलो सायबीण मांयचो. तर भाव भयणीनो, आयज आमी पळयता देवाची पदवी आमकांय पळोवंक जाय. जे भाशेन तुस्त गितान सायबीण मायन म्हणलें, आपल्या बावल्याची तो सक्ती दाखयता. देव पदवीदार आनी देवाचे पदवे मुखार ह्या संवसारान जी आमी पदवी दाखयता, ती कसलीय पदवी मागीर जावं आमची दुडवांची पदवी, वो जावं आमच्या गुंडांची पदवी, वो जावं आमची पॉलिटिकल पदवी, वो आमी गोडे ह्या समाजान वेगवेगळ्यो जुट्ट्यो घेवन आसात ती पदवी, ही कसलीच पदवी देवाचे पदवे मुखार चलना, देवाचे सक्ते मुखार एकूय चलना. देखून ह्या आपल्या बावळ्याचे सक्तेन देव जे कोण उंच उंच चडपाक सोदतात, वयर वयर सदरांचेर आसात, तांकां खाला शेवटितलो. जे कोण गरीब दुर्बळ आसात तांकां वयर काडटलो. जे कोण बरे जेवतात खातात आनी धादुसकायेन आसात तांकां खास्त दितलो. आनी भुकेल्ल्यांक, जे भुकेन आसात, भीक मागतात, जांचे लागीं जेवपाक खावपाक पासून सारकें ना, बिलो पॉवर्टी लायन पावलेले आसात, तसल्यांक तो बऱ्या बऱ्या देण्यांनी भरतलो. सायबीण मांयचो काळजीदार ताळो. आनी तिसऱ्या भागान भाव भयणीनो किरीत भाशेन आमकां सायबीण मांयचो भावार्थ दिश्टी पडटा. विस्वास दवरता ती ज्यो भासावण्यो पवित्र पुस्तकान केल्ल्यो आसात. आब्रामाक आनी ताच्या पूत धुवांक जी भासावणी केल्ली ती तो पाळटलो, विस्वाशीपणी पाळटलो. आनी ह्या पासत आमी आमचें जिवीत जियेता आसतना ह्याच भरवशान, ज्या भरवशान मारिया जियेली, त्या भरवशान जिवंक गरज. भाव भयणीनो, आमी आमच्या ह्या देशान जियेता आसतना, आमी ह्या संवसारान जियेता आसतना हे उमेदीन आनी ह्या विस्वाशीपणान जिवंक आमकां थोड्योश्यो आडकोडी आसात. आनी व्हडांतली व्हड आडकोड म्हणल्यार आमचें पातक जेन्ना येता तेन्ना आमी शेवटून पडटा. दुसऱ्याच्या पातकाक लागून दुसरीं भोगतात, वा एकल्याच्या पातकाक लागून दुसरीं भोगतात. थोडे पावटी घडये थोडे मनीस जे कोण दुडवांचेर आसात, उदारगत करून आपणाक सगलो फायदो घेवंक सोदतात. हे घडये थोडेशे मनीस जे राजकी पदवी सगली आपणाच्या हातान दवरून सगल्यांचेर आपलें राज चलोवपाक सोदतात, आपूण राजा जावपाक सोदतात. घडये थोडेशे मनीस, हे घडये थोडेशे मनीस जे वायट जिवीत जियेतात. मॉरल जिवीत तांचें बरें ना, सगले तरेच्या वायटान घुस्पल्ले आसात, वायट विसांनी घुस्पल्ले आसात, दुसऱ्याचें चोरून नागून खावपाक लागलेले आसात. घडये थोडेशे मनीस. पूण हे थोडेशे मनीस जे कितें करतात तें आमकां सगल्या मनशांक लागता. आनी ह्या पासत मारयेन जें कितें केलें तें आमी करपाची गरज आसा. मारिया पातका विणें जियेली. पातका विणें तिचो गर्भ संभोवल्लो तिच्या आवयच्या कुसव्यान. ही देवाची येवजण, कित्याक देव आमकां सोडवणदार दिवंक तिका तयार करतालो. देखून तिचे तयारेन पयलीं तिका पातका विणें गर्भ संभोवशी केली. तिच्या जल्मान ती पातका विणें जल्मली. आमी मानता की आमी जेन्ना जल्मता तेन्ना आमकां सगल्यांक मूळ पातक लागता, ओरिजिनल सीन. आंकवार मारीक देवान ह्या मूळ पातकांतली निवारली तिच्या जल्मांतूच, वा आवयच्या कुसव्यान जेन्ना ती संभोवली तेन्ना थावन. आनी त्या उपरांत ह्या संवसारान जल्मल्या उपरांत पातकाचेर ती झुजली. वो पातक तिणें पयस दवरलें, पातकान पडूंक ना. पातका विणें जल्मली आनी पातका विणें जियेली. त्या पासत तिची कूड आमचे कुडी सारकी कुसूंक फावना. तिची कुडीक ही खास्त जी आसा ती लागूंक फावना. देखून सायबीण मांय स्वर्गार कुडी ओतम्या सोयर उबारून व्हेली. तिची कूड आनी तिचो ओतमो. आमी जेन्ना मरता तेन्ना आमची कूड सिमितेरीन फोंडान कुसतली, आमचो ओतमो देवाशी वेतलो. सायबीण मांय
मरूंकूच ना म्हणटात. आनी ह्या पासत थोड्या इगर्जांनी कालच्या दिसाक पयरच्या दिसाक ही परब मनयल्या. डीप स्लीप डॉर्मित्सियो जाल्यार सायबीण माय ह्या न्हिदीन देवान तिका घातली आनी मागीर स्वर्गार उबारून व्हेली. भाव भयणीनो, आयज ही परब मनयता आसतना आनी स्वतंत्रतायेचो दीस आमी मनयता आसतना आयचे स्वतंत्रतायेच्या दिसाचें मीस जें आसा तातूंत आमकां पयल्या वाचपान जुदीत हाच्या पुस्तकांतलें वाचप आयकूंक मेळटा. आनी जुदिताची काणी असली, नेबुकदनेझर राजा जो आसा तो आख्ख्या संवसाराचेर आपली पदवी घालपाक सोदतालो. सगळ्या संवसाराचो तो राजा जावपाक सोदतालो, किंग ऑफ द वर्ल्ड. आनी ह्या पासत सगळे हेर जे देश आसात वो हेर जे राजा आनी राजवटक्यो आसात तांचेर घुरी घालपाक आपल्यो सेना ज्यो आसात तांकां धाडटालो. जुदाचेर आमी गेल्ल्या थोड्या दिसांनी हें आयकलां. जुदा म्हणजे इस्रायलाचो एक भाग, तांचेर खेरीत भाशेन घुरी घालपाक ताका जाय आसलें. कित्याक ही परजा देवान विचून काडलेली म्हणटा. जाल्यार तांचो देव काडून तांचो देव हांव जातलो हें नेबुकदनेझर ह्या राजान येवजिल्लें. आनी देखूनच होलोफेर्नेस म्हणटा ते आपल्या सेनापतीक तांचेर घुरी घालपाक, तांकां सोतावपाक आनी तांकां सरेंडर जावपाक एके भाशेन फोर्स करपाक ताणें धाडलेलो. आनी हो होलोफेर्नेस जुदेवांक नाच करून उडोवपाक सोदतालो, काबार करून उडोवपाक सोदतालो. आनी असल्या वेळार जुदीत ही एक विधवा, इस्रायलाची जुदेव विधवा मुखार सरली. भुरगे पिरायेर ती विधवा जाल्ली, बरी दिसताली. आनी आपले सुरोपायेन तिणें ह्या होलोफेर्नेसाक भुलयलो. ताका भुलयल्या उपरांत ताका पिवयलोय. आनी तो बरो पिवून जेन्ना तायट जालो, न्हिदलेलो आसलो, तेन्ना ताचीच तलवार घेवन होलोफेर्नेसाची तिणें गोमटी कातरली. आनी ताची गोमटी कातरून ती भायर आयली आनी आपले परजेक एके भाशेन जैत दिलें. होलोफेर्नेस आनी ताचे सांगाती नेबुकदनेझराची जी फौज आयिल्ली ती पडून गेली. ते मागीर उपरांत येतले परते. पूण हे विधवेन आपल्या लोकां पासत मुखार सरून आपणाचोच जीव खत्र्यान घालून आपले परजेक हें जैत मेळयलें. आयज जेन्ना आमी आमचो स्वतंत्रतायेचो दीस मनयता तेन्ना आमी आमचे सुटके पासत जे सुटके झुजारी झुजून गेल्यात, आमचे पासत तांणी इतले त्रास काडल्यात, सॅक्रिफीस केल्यात, तांचो उगडास करता, तांकां आमी सलाम करता. आनी आयज जेन्ना आमी आमचो झेंडो उबारता, आमचो तिरंगो उबारता, तेन्ना तांकांय एके भाशेन तांच्या रोगताक आनी तांच्या सॅक्रिफिसांक आमी सलाम मारता. तर भाव भयणीनो, आयज जंय आमी आसा, जेन्ना आयज आमी हो अमृत उत्सव 75 वर्सां आमच्या देशाचे सुटकेची मनयता, तेन्ना आमी कितें करता? आमकां सगल्यांक सुटकेन जिवंक आपयल्लीं आसात. आयच्या दुसऱ्या वाचपान भाग्यून पावलून कोरिंतकारांक चीट बरयन सांगलां, पयलें फोड, प्रथम फोड जेजू. आनी ह्या क्रिस्ताचे ताचे भितर आमी आमची सोडवण जी येता, आमची स्वतंत्रताय जी येता, देखून आमी पातकां मेकळीं रावपाक आपल्या राजान ताणें आमकां आपयल्या. तर ताच्या राजान जरी तर आमी भितर सरतल्या जाल्यार भाव भयणीनो, आंकवार मारे सारकीं आमी जावंक गरज, पातकां विणे आमी रावंक गरज. आनी आमच्या देशांत जें कितें घडटा, जें वायट आसा, ताचेर आमी काळजीदार ताळो उबारूंक गरज. जें कितें बरें आसा ताका आमी सांगात दिवपाक गरज. कित्याक आमकां जण एकल्याक देशाचे नागरीक कशे हक्क आसात आनी आमच्यो जबाबदारी आसात. आमी फकत उलयले, बोवाळ मारली, रडले इतल्यान काबार जायना, देश खंयच पावचो ना. आनी जे कोण आमकां फकत आपलो प्रोपगंडा सांगता तांचेंच आयकून आमी आमची तकली भागयली आनी आमी तकली हालयत रावली जाल्यारूय आमचें कांयच जावचें ना. हो देश आमचो आनी हो देश जरी तर आमचो जाल्यार आमी सगल्यांनी तो देश एक बराबर वयर काडपाक जाय. न्हयच फकत जे कोण विचून काडलेले आसात आमी तांचीच जबाबदारी न्हय ती, आमची जबाबदारी. आमी वावर करता, आमी आमच्या देशाची आर्थीक परिस्थिती सांबाळटा, आमी आमच्या देशान जें कितें जियोवपाचें आसा, आमचो कल्चर आसा, संस्कृताय आसा, ती आमी जियेता. आमी ह्या आमच्या देशांत जियेता आसतना आमची नैतीक मुल्यां दाखयता, आमचे मॉरल वॅल्यूज दाखयता.
जाल्यार सायबीण मायन हें केलां, ती बरे गूण जे आसा ती जियेली, ती दुसऱ्या पासत दुसऱ्यांची सेवा करपाक जे भाशेन एलिझाबेथीची सेवा करूंक ती गेल्ली, दुसऱ्यांची सेवा तिणें केली. त्याच बरोबर हीच आमची सायबीण माय आमकां भावार्थ दवरूंक शिकयता. भावार्थ तिणें दवरलो आनी ह्याच भावार्थान ती जियेली. तेच भाशेन भाव भयणीनो आमी करुया. जायते घडये वायट उपरासता तांचे पासत आमी मागुया. ह्या दिसांनी करीत भाशेन आमकां दिसती पडटा, जेन्ना हिंदू राष्ट्र आमचो भारत देश हिंदू राष्ट्र करतले, आनी कालच्या पयरच्या दिसाक एक जायरात आयिल्ली आसा, मुस्लीम आनी क्रिस्तांव आसात तांकां रायट आसचें ना म्हूण. पळोवया आमचो सरकार ताचे विशीं कितें करता तो. पूण त्या म्हणल्यार आमी असल्या पासत करीत भाशेन मागुया. जांच्या मनान घडये वेगळे तरेचे आवंडे आसात, जांच्या मनान घडये आपुणूच व्हडले जावपाची घडये एक आस्त आसा, तांचे पासत करीत भाशेन आमी मागुया. आनी आमी सगळीं बराबर एक जावन आमचो देश उंचल्या उंचल्या पांवड्यार व्हरूंक आमचे गूण, आमचो वावर, आमची गिरेस्तकाय सगळें आमी मुखार हाडुया आनी आमच्या देशा पासत वावरुया.